आयचे मिसाच्या बलिदानांत आमचो विशय शिव वर्तमान परगटणाना येतल्या आव्हानाक खुरपेन आनी बोळान फुडो करुया. मोगाच्या बाब भयणांनो, आयज आमी इस्तेवाक मान दिता तेन्ना ताचें जिवीत आमी नियाळटा. तशेंच सान फ्रांसीस शावेराक खंय आमी मान दिता तेन्ना ह्या आमची नियाळ मुखार व्हरूंक आयच्या शिव वर्तमान आमी घेवया. मोगाच्या बाब भयणांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत इस्तेवाची खबर आनी इस्तेवाक वावर आसलो सेवा दिवंक. आनी सेवा करता आसतना मोगाच्या बाब भयणांनो, बरे भाशेन सेवा तो दितालो. आनी सेवा देवाचे मोहिमे खातीर आनी देखूनच आपणाचे न्हय पूण देवाचे मोहिमेन आनी ताचेच कृपेन तो उलयतालो आनी आपलें जिवीत तो नियाळीत आसलो. थोड्यांक जेन्ना पवित्रपणान उलयता तेन्ना तांकां तें मानना, कित्याक इट डजंट रेजोनेट इन देयर लायफ. कित्याक मोगाच्या बाब भयणांनो, ते इक्विपिलियर्मान आमी ना जाल्यार जायते फावटी हालता दोलता आनी आमी विचार करता हो मनीस कितें उलयता. पूण इस्तेवाची जिवीत मोगाच्या बाब भयणांनो, आतां पयल्या वाचपांत आमकां परगटला ताचो वावर. आनी तातूंतल्यान एक आमकां सिद्ध जाता म्हणटात तें ताच्या वावरांतल्यान ताचे परगटणेंतल्यान जिव्या देवाक तो वाखाणूक वावुरतालो, देवा बापाक तो परगटूंक वावुरतालो, तो संदेश दिवंक तो वावुरतालो. आनी हें दुसऱ्यांक आयकूंक तांकां तें आयकूंक नजो कशें जालें. मोगाच्या बाब भयणांनो, तशेंच भावार्थ परगटतना भावार्थाचें सोद जेजू आमचो सर्वोंडार म्हूण परगटतना जायती भासांची आव्हानां येतात. कित्याक थोडी भोव जेजूची ओळख जाणात, ताका मानून घेतात, थोडीं जाणां ताका मानून घेवंक तयार नात. कित्याक तांच्या मनांत काळजांत ताचे विशीं त्यो उमेद ना, वो ओळख ना, वो मानून घेवंक तांकां तांक ना. देखूनच जायते फावटी मोगाच्या बाब भयणांनो, जायतें कितें उपरासता. समजोनात देखून तांकां मानून घेवचे सुवातेर तांकां पयस दवरतात आनी तांकां वायट करूंक येवजितात. आनी अशें घडटा. समाजांत आमी पळयता, जो म्हजे बागा ना तो म्हजे आड आसा हें धोरण घेवन आमी जायत्या जाणांक जायतें वायट करता. आनी देखूनच म्हज्या सांगात आसलेलीं म्हूण आमी दुसऱ्यांकूय तेच आमचें बोळ दाखयता. आनी हेच दिशेन भावार्थाचे शिकवणेंत आनी परगटणेंतूच असलेच आव्हान आमकां फावो जाता. पयले सुवातेर मोगाच्या बाब भयणां नेणारपणान वावुरता, दुसरे सुवातेर गोडे जाणार आसून भिरांतीन आमी वावुरता. आनी देखूनच मोगाच्या बाब भयणांनो, भिरांत आमकां जायते फावटी वायट आसा तें मानून घेवंक आमी कबूल जाता, कित्याक आमी भियेता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता तेन्ना इस्तेव भिवंक ना. इस्तेव काळजीदार जालो आनी देखूनच तो राजी जालो, कित्याक देवाची मोहिमा तांणी पळयली. आयच्या शिव वर्तमानांतूय मोगाच्या बाब भयणांनो, जेजूय म्हणटा, म्हज्या नांवा पासून सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत ती रावत तोच तारण जोडटलो. मोगाच्या बाब भयणांनो, आनीकूय नियाळ जायते फावटी येता, आय नीड टू डिफेंड माय फेथ. मोगाच्या बाब भयणांनो, पूण हांव म्हणटलो, वी नीड टू प्रोक्लेम आवर फेथ. देव बाब मोगाच्या बाब भयणांनो, कितें म्हणचें, कितें करचें, खंयच्या वेळार कितें उतर उलोवचें तें आमच्या तोंडार घालता. आनी आयचें शिव वर्तमान तीच परगटणी आमकां करता. देखून आमचो भावार्थ आमी जिवंक जाय, आमच्या भावार्थाची परगटणी आमी करूंक जाय. भावार्थाचो सांबाळ आपुणूच जातलो. मोगाच्या बाब भयणो, वी नीड टू लीव लायफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. मोगाच्या बाब भयणांनो, तेन्ना आमी काळजीदारपणान वाडटल्या, नाजाल्यार भिरांतीन आमी खोलपोलतल्या. देखूनच आयचे जेन्ना आमकां विशय उलो करता, आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान फुडो करूंक वी नीड लिटल बीट ऑफ ग्रेस. मोगाच्या बाब भयणांनो, आनी ग्रेस आसा तेन्ना, कृपा आसा तेन्ना बोळ आपुणूच येता, भिरांत पयस जाता, कित्याक आमी स्वताक गोवाय दिता. आनी ट्रूथ कॅन स्टँड अलोन ऑन इट्स ओन. इट डजंट नीड एनीबडीज सपोर्ट. मोगाच्या बाब भयणांनो,
आनी Jesus is the truth. We need to proclaim that through our faith, through our action, through our life. मोगाच्या भाव भयणांनो, दुसरो मानून घेवं ना घेवं. जेजूच्या काळार पासून जेजू देवाचे उतर पोरगोटूंक वावुरलो. थोड्यांनी मानून घेतलें, थोड्यांनी मानून घेवंक ना. इस्तेवा सोबें तशेंच ताका मानून घेतलो, थोड्यांनी मानून घेवंक ना. ताका शारा भायर व्हरून ताका फातरायलो. ताका डिफेंड करूंक मोगाच्या भाव भयणांनो तुवें नासलें काय? बट ही शोड मर्सी. देवा तूं तांकां पाव आनी उपरांत निमाणे वोल्टाची सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. ही सरेंडर्ड टोटली एंड फुली इन टू गॉड्स केप. मोगाच्या भाव भयणांनो, हें ताची गोठाय, ही ताची काळजीदारपण. अ कॉल ऑफ डिसायपलशीप मोगाच्या भाव भयणांनो, आमकां सगल्यांक क्रिस्ती भावार्थ्यांक जेजूक मानतात तांकां टू बी द फॉलोवर ऑफ जीसस. इन हीज स्ट्रेंथ, इन हीज मर्सी वी नीड टू गो स्ट्रॉंग मोगाच्या भाव भयणांनो. आनी तेन्नाच आमी भिरांतीचेर जैत व्हरूंक पावतल्या. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेन्ना भिरांतींत आमी मेकळीं जाता तेन्ना उरलेल्यो कसल्यो परिस्थिती येवं ताका फुडो करूंक आमकां सोंपें जातलें. उणें म्हळ्यार कितें म्हूण करतले? जिविताक आटाक करीत, तुजें नांव घडये इबाडीत, तुजें कुटुंबाक घडये दूख दिवंक तजवीज करीत, समाजाक तुजें नांव घडये इबाडूंक सोदीत, आनी कितें करीत? तुजो वावर धंदो काबार करीत, पूण जिवीत आनी मरण देवाचें. देखूनच मोगाच्या भाव भयणो, इफ द क्रिएटर हॅज क्रिएटेड अ सर्टन टायम लिमीट फॉर मी, आय नीड टू बी ग्रेटफूल. आनी आमी आमच्या जिवितान आमी कितें करता, कितें दिता, देवा बापान हें फुक्या जिविताचें देणें आमकां दिलां. मोगाचो कुटूंब आमकां दिला, समाज आमकां दिला. जाल्यार आमी जिवितांत वर्सांनी कितें म्हूण आमी परगोडटा, कितें म्हूण आमी दिता मोगाच्या भाव भयणांनो. लेट्स गिव जीसस. आनी तेंच करूंक आयज आमकां उलो. सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना समजलो तेन्ना ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. सगल्या आव्हानाचेर आड तो गेलो, पूण देवाक परगोटूंक फाटीं सरूंक ना. भलायके विशीं, दुसरे परिस्थिती विशीं, लँग्वेज बेरियर, कल्चर बेरियर, डिफरंट कंट्री ट्रॅव्हलिंग सगलें तरी आसतना देवाक तो परगोटूंक, जिव्या देवाक परगोटूंक तो वावुरलो. इस्तेवाच्या जिवितांत तेंच आमी पळयता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमकां आतां देवा बापान बावतिस्मान आमकां विचून काडल्यान. वी आर द बेरर ऑफ ट्रूथ, ऑफ मर्सी, ऑफ केअर, ऑफ लव ऑफ गॉड. मोगाच्या भाव भयणांनो, देखून आमी सगलीं भावार्थी आमी हे परगोटण्याच्या वावरांत आमकां उरलो आसा. कितली म्हूण आमी तयार आसा. जायते फावटी आयकूंक बरें दिसता, पूण जिवितांत येता तेन्ना हांव तशें तुमी कितले म्हूण आमी जिवितांत पाळटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, सान फ्रांसीस शावेराचें उदाहरण आमच्या दोळ्या मुखार आसा. इस्तेवाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमच्या सोरवोंडाराचें जिवीत आमच्या मुखार आसा. आमकां तो बसयता, आपलें उतर दिता. गोबाय दिवचें खंयच्या वेळार कशें कितें उलोवचें तो आमकां कुरपा वाडटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, कुरपेन बोळान वाडुया आनी शिव वर्तमानाचे परगोटणार जावंक आमी हो परगोटणेचो वावर आमी फुडें ताचेच कुरपेन आमी मुखार व्हरुया. तेंच करूंक आमी वावुरतना थोड्या वेळान हे वेदीचेर आमकां जिवीत दितलो सोमी, आमकां कुरपा वाडटलो सोमी येतलो. ताका घेवंक आमी तयार जावया. आनी जी आमची भिरांत कशी आसा, जी आमकां आडायता देवाक परगोटूंक, तींच उणेपण बापाक उबारुया. कित्याक देव म्हणटा, तुमच्यो सगल्यो असोगतायो म्हाका दियात, तुमची सपनां म्हाका दियात, हांव तुमकां आशिर्वादान कुरपेन भरतलो. आनी गॉड इज वर्कींग हीज ग्रेस. मोगाच्या भाव भयणो, ही इज गिवींग अस दोस ब्लेसिंग. वी नीड टू बिलीव. लेट अस बिलीव इन हीम. लेट्स शेअर आवर फेथ इन हीम. देन ओनली वी विल बी एबल टू फेस वॉट एवर एडवर्सिटीज वी विल कम इन आवर वे. मोगाच्या भाव भयणांनो, तेंच करूंक देव बापाची कृपा आनी आदार आमकां सगल्यांक मागुया. शिव वर्तमानांच्या परगोटणेंत येतल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान आमी फुडो करुया.